Speaker sir, I rise to speak on the demand number 45, 57, 77, 87, 89 listed before this house today and support the demands. Speaker sir, I start with demand number 89, and that is Department of Empowerment of Persons with Disabilities. This is one section in the society which continuously requires help from the government. कारण हे सेक्शन असं पळय हांकां सदांच गव्हर्मेंटाची सिंपथी, गव्हर्मेंटाची सेन्सिटिविटी जाय पडटा. And I am happy that Chief Minister and the Social Welfare Minister has created a Department of Empowerment of Persons with Disabilities, so altogether separate department केला, which I think is a good step taken by them. म्हाका दिसता पर्पल फेस्ट जेन्ना केल्लें, 2 पर्पल फेस्ट गोंयांत जाली, दोनी पर्पल फेस्टां हांवें अटेंड केली आनी I was present even for the inauguration of full-fledged spinal cord rehabilitation center. तेन्ना थोडे जाण क्वेश्चन मार्क विचारताले, पर्पल फेस्ट कित्याक, इतलो खर्च कित्याक? अरे वसात आनी पळयात, ते पळय फुल फ्लॅट स्पायरल सेंटर आसा घाला, तातूंतल्यान न्हिदिलो मनीस खाटीचेर, उठपाक जायनाशिल्लो मनीस हे त्या सेंटरान वचून उबे रावले आपल्या पांयाचेर. तांचे व्हिडिओ आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. हांव स्वता थंय वचून त्या दिसा इनॉग्रेशना दिसा पळयलां. सो दिस इज समथींग great thing to happen in the state of Goa as far as these Divyang people are concerned. And I congratulate Social Welfare Minister. खरेंच हांवें बरें इनिशिएटीव घेतला. तांचो डिसेबिलिटीज कमिशनर आसा पावसकर, तो सामको म्हणजे झपाटिल्या भशेन काम करता. इज टोटली इन्वॉल्व इन द बेटरमेंट ऑफ दॅट दीस. अशें कोण करना, पळयलें ना हांवें केन्ना. आनी म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता. त्याच बरोबर तांणी तेन्नाच प्रायम मिनिस्टराच्या प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र ओपन केला गोवा मेडिकल कॉलेज. त्याय दिसा आय वॉज प्रेझेंट देर अँड आय हर्ड सम ऑफ द लेक्चर्स देर. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता आज हजारांनी लोकांक ही सगळी वेगळी वेगळी, वेदर इट इज कमोड्स, वेदर इट इज वॉकर्स, वेदर इट इज वेगळे तुगेले क्रचीस, कितें कितें पावोवपाचें काम ह्या लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करपाचें केलां. हांव 2-3 कॅम्प अटेंड केले. मडगांव एक आमी म्युनिसिपालिटीक कॅम्प केल्लो, एक कॅम्प रविंद्र भवनात केलो. कितलेशे लोक, विलेजांतले लोक येता स्पेशल, आनी हे सगळें फ्री दिता. सो दीस डिपार्टमेंट हॅज टू बी स्ट्रेंथन फर्दर अशें म्हाका दिसता. कारण हे लोक ह्या दिव्यांग कम्युनिटी पळय, आमी आतां ऑटिस्टीक म्हणून एक नवें हें आयलां, ऑटिस्टीक चिल्ड्रन भुरग्यां आतां, मिनिस्टराक खबर आसतलें. आनी यू डू नॉट नो कितें तांकां कशें ट्रीट करप. प्रश्न केन्ना जाता, ते भुरगे जाता व्हडले जातकीर मागीर प्रॉब्लेम जाता. ल्हान आसतना तरी तूं स्कुलांनी बिलांनी कितें जाता, वन्स दे आर एज आनी व्हडले जाले की मागीर तांणी करप कितें. आय नो वन बॉय हू हॅज ग्रॅज्युएटेड बिंग ए ऑटिस्टीकचे. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी केल्ली की ताका खंय जाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर तरी घ्या, यू शो दॅट सिंपथी टू दॅम. आनी चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलें. ताणें प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक सांगिल्लें कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सोसायटीन घाल, खंय घाल. एटलिस्ट त्या भुरग्याक इतले त्रास काडून आवय बापाय, ओन्ली पेरंट्स नो, दोज पेरंट्स हॅव दीस स्टेट चिल्ड्रन, ओन्ली दे नो द सफरिंग्स, दे नो द पेन्स, दे फील द पेन्स. आमी भायल्यान वता आनी प्रोग्राम पळयता, आमकां ते पेन फील जावपाना. जाच्या घरांत आसा, जाचे आवय बापूय आसा, त्या आवय बापायक ते पेन फील जाता. आनी म्हणून हांव परत चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी करता की त्या भुरग्याक खंय तरी ताणें म्हाका सांगिल्लें, ताणें लेटराचेर रिमार्क घालून तें दिलाय बी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक. कारण ते ताका खंय जाल्यार एंगेज करचो, जस्ट टू कीप इट. पगार व्हडलो इम्पॉर्टंट ना. तो भुरगो ग्रॅज्युएट जावन शिकून घरा कडेन एकलो रावलो की देन ही थिंक्स कितें कितें केलें काय म्हणून अशें ताच्या मनांत ते विचार येता. त्या खातीर हांव चीफ मिनिस्टराक परत एकदा रिक्वेस्ट करता. स्पीकर सर, ते पर्पल फेस्टाच्या वेळार थोडे टुर्नामेंट्स केल्ले, म्हणजे वेदर क्रिकेट टुर्नामेंट जालो, स्विमींग चॅम्पियन, म्हणजे तरेतरेच्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जाल्यार तातूंतल्यान आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की कशे पद्दतीन खंय पावलां म्हणटा तें. आमी फक्त पयलीं ल्हान आसतना डिजेबल म्हणून काकूट करताले. आवय बापूय भुरग्यांक भायर काडना आशिल्ली. एक तेप आशिल्लो, आवय बापूय भुरग्यांक लिपोवन दवरताली. सोसायटी भितर खंय लग्ना वचप कित्याक वचप ताका वन्ना आशिल्ली. कारण तांकां सांगपाक लज दिसताली की आपल्या घरा कडेन भुरगो आसा वचून. आज ते दीस ना. आय एम प्राऊड टू सी वॉट इज हॅपनिंग देर. आमकां हात नाशिल्लो मनीस पांयांनी सामके डिक्टो, पांयांनी डिक्टेशन घेता, पांयान पेन धरून आनी तो बरयता. अशें खुबशे हे आमकां थंय पळोवपाक मेळ्ळें. ते आनी आतां ह्या खेपेक म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान
Purple Fest, international Purple Fest host करता. I must congratulate them because excellent idea and excellent this for hosting this Purple Fest in association with United Nations. It will be a great success. Keep it up. हे बरे काम तुम्ही मुखार करा. कित्याक ह्या लोकांकडेन आज काकोट्यान पळोवपाची गरज ना. They don't expect your sympathy. They are fighting for the right now. आणि ताका लागून आज खंय गेले जाल्यार तांकां इम्पॉर्टन्स मेळटा, आपोआप इम्पॉर्टन्स मेळटा. सगळ्या क्षेत्रांनी आज दिव्यांग आसात. एकूय क्षेत्र ना ज्या क्षेत्रांत दिव्यांग ना. स्पीकर सर, हाजे फाटल्यान आतां हांव सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. Social welfare department is again one important department which takes care of the social fabric of the society. अजून स्किमी खूब आसात, हे खूब आसा, पूण एक गजाल म्हज्या लक्षांत आयली पयर उलयता आसतना हांवें सांगता आसतना कोणे तरी रेज केल्लो की DSSY जे स्किम्स घेताल्यो तातूंत 16,000 नॉन एलिजिबल बेनिफिशियर मेळ्ळी. 16,000 which has saved government nearly 36 crores per year. म्हणजे पळय हे सर्वे केला म्हणजे खरें म्हटल्यार डिपार्टमेंटाक, मिनिस्टराक, तांच्या डायरेक्टराक सगळ्यांचे अभिनंदन करपाचें की देव सेव्ड मनी. हो पयसो बेश्टो वतालो खबर नाशिल्लें. पूण एक हांव अलर्ट करता मिनिस्टराक की अशे थोडे जाण तुमचे फिल्ड सुपरवायझर तांचे आसा पळय स्पीकर सर, ते वचनात सारके पळोवपाक. घर एक फावटी बंद आसलें, तो मनीस नासलो, तो सोमतो ताका एबसेंट मारता आनी ताचें नांव कट करता. आणि मागीर तो जेन्ना पळय तो घेवन वता तेन्ना ताका 7-8 फावटी मारचें पडटा. हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की एक कितें तरी प्रोसिजर कर की एका फावटीन ताचें नांव परतें रिस्टोर जाता. ताणें जर डॉक्युमेंट दिलें परत फावटी मारपाक मेळना. म्हणजे दीस इज अ मिस्टेक ऑफ द फिल्ड ऑफिसर. अशें म्हजे कडेन 10-15 केसी आयल्या. मिस्टेक ऑफ द फिल्ड ऑफिसरान ती मनीस रावना म्हटल्यार ती 8 दीस खंय लग्नाक वता, कोणागे घरा कडेन वता, आपल्या आवयगेर वता, ती मनशान आसता त्या घरान. तो म्हणटा एबसेंट म्हणटा घालता आनी ती पळयता आनी ताचें कॅन्सल जाता ना. ते स्पीकर सर बेगीन फास्ट करपा खातीर करचें इतलें हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां. स्पीकर सर, एक पॅलेटिव्ह केअर फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम आसा. स्टार्टेड विथ दिलाशा हॉस्पिटल फोंडा टू टेक केअर ऑफ द आउट पेशंट हॅविंग सिवियर नॉन क्युरेबल डिसऑर्डर. दिस इज ऑल्सो गुड थिंग. दिस डिजर्व्स टू बी सपोर्टेड. म्हणजे हाका मातशें सपोर्ट करचें. नशा मुक्त भारत हो तांणी प्रोग्राम घेतला युथा खातीर. that is also a good program. म्हाका खात्री आसा की this program will be strengthened and minister मातशें आनी चड लक्ष दितलो आनी ह्या सेक्टराक आनी स्ट्रेंथन करतलो. Lastly, I would like to speak on the river navigation, that is demand number 77. आता पयर मोठे फंक्शन करून मोठो बोवाळ करून रो फेरीज हाडल्यो. हांव त्यो मुद्दम पळोवपाक गेलो फेरीज. हांव बेश्टो पळोवपाक गेलो इन्फॉर्मली. म्हाका ती फेरी पळयतकर खरीच बरी दिसली. कित्या खातीर एक तिका टर्न बिर्न मारपा लागना. तातूंत ताणें थोडे एलिमिनेट केल्या. तूं हेवटेन गेलो जाल्यार आमचें कशें जातालें पयलींच्यो फेरी वता पळय हेवटेन घाल, परत थंय वतकीर तो घुंवपाक 15 मिनटां काडटा. ते घुंवपाक हें कर, तें हांगा तें ना, हांगा तूं घाल हेवटेन गाडी, तेवटेन व्हरून ते खंय डायरेक्ट गाडयो भायर काड आनी चल. म्हणजे दिस इज ए गुड रिलीफ टू एवरीबॉडी, स्टुडंट्स, मोटरसायकल रायडर्स, कार ओनर, सगळ्यांक बरी फॅसिलिटी. त्यो खरेंच बरो मॅनेजमेंट करचो. म्हाका दिसता मदीं असेंब्ली की कोणे रेज केलें ना कितें थोडें हें जालां तें जालां. म्हाका खात्री आसा की दीस रो फेरीज वील ब्रिंग ए रेवल्युशन इन द इनलँड वॉटरवेज सेंटर. आनी तें तुमी सारकें करचें. मॅनेजमेंट कितें चुकता जाल्यार तो मातसो मिनिस्टरान पर्सनली लक्ष घालून रेक्टिफाय करचो. पूण दीस आर गूड फेरीज, गूड डिसिजन. आनी म्हाका खात्री आसा की आतां हालीं सगळे जाण हाजेर उलयतात की तुगेलो ट्रान्सपोर्ट उदकांतल्यान वेगवेगळो ट्रान्सपोर्ट. म्हणजे काल वाचतालो हांवें मेट्रो सुद्दां वॉटर मेट्रो चालू करपाची तयारी मिनिस्टरान म्हटलां, वी शूड बी वेलकम. वॉटर आतां उदकांतल्यान खुबशे ट्रान्सपोर्ट जावपाक लागले. नितीन गडकरी जेन्ना येता तेन्ना सदांच म्हणटा की वी हॅव नॉट एक्सप्लॉयटेड द इंटरलँड टुरिझम मेनली बिकॉज वी हॅव नो ट्रान्सपोर्ट थ्रू द वॉटर. म्हणजे उदकांतल्यान जर ट्रान्सपोर्ट केलो, आतां केरला बिरला आमी गेले जाल्यार पळयता आनी आमी गेले खंयचे विलेजांनी सुद्दां तूं बोट वता, तूं राव बोटी भितर राव, तुका व्हरून दवरता, 4 दीस दवरता, खंयचें जेवण खावयता. म्हणजे अशे पद्दतीचे तांणी एक वेगळो कन्सेप्ट केला. त्या पद्दतीचो कन्सेप्ट सुद्दां करपाक म्हाका दिसता मिनिस्टराक स्कोप आसता. आनी म्हणून हांव परत एकदां हे डिपार्टमेंटाचें काम जें आसा हें इंटरनॅशनल हांव सगळ्यांक मागतां, आमदारांक रिक्वेस्ट करता, इंटरनॅशनल फेस्ट चुकयनाका. इंटरनॅशनल फेस्टाक येयात, तो तुमकां इन्विटेशन दितलोच, पण आपयतलोय बी. मुद्दम येया आनी तुमच्या दोळ्यांनी पळया वॉट इज पर्पल फेस्ट.
हे तुमकां जेन्ना कळटलें, तुमी जेन्ना त्या लोकांक पळयतले, भुरग्यांक पळयतले, तेन्ना तुमच्या लक्षांत येतलें हाव इम्पॉर्टंट इट इज. थँक्यू स्पीकर सर. Sri Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, चड उलयना हांव, बेगीन सोंपयता. Demand number 89 चेर persons म्हणजे Department of Persons with Disabilities, Special Child, Special Children. दिगंबर बाब आतां उलयतालो. हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता. मिनिस्टर खूब वर्सांनी एक बरो मिनिस्टर मेळलो की ह्या स्पेशल चिल्ड्रना खातीर तेणें कितें तरी करून दाखयलें, म्हणजे कितें तरी केलें आनी चालूच आहा. म्हाजो एकूच ताका रिक्वेस्ट आहा, जे ह्या भुरग्यांक 40 to 80% जी डिसेबिलिटी आहा तांकां 2000 मानधन म्हणून तेंच्या अकाउंटान वयता पयशे, 2000 रुपीज. म्हाजो डिमांड आहा, आमी येदो भायर बसून उलयताले आमच्या कलिगा वांगडा, की हे 2000 खूब कमी आसा. सरकार पयशे वाटेन ह्याडीन त्याडीन मोडटा. हे 2000 चड ना. ही आख्ख्या गोंयान म्हाका दिसता 11,000 10-11,000 आसतली सगळी टोटल. आय ऑल्सो डोंट नो एक्झॅक्ट फिगर. 2000 आहा ते 6000 तरी करचे, हे माझे मागणे. 6000 रुपीज. म्हारगाय वाडलेली आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एक डॉक्टरा कडेन व्हरत, टॅबलेटां हाडीत, मेडिसीन हाडीत, ताका एवरी मंथ तेच जातली 4000ची. 2000 रुपया खूब कमी. आनी जेका डिसेबिलिटी अबाव 80% एंड अबाव जी आहा 80% to 100% ताका मेवता 3500. हे 3500 खूब कमी आहा. आनी म्हाका दिसता आमी सभागृहान आयज 40 आमदार उलोवपाची गरज आहा हेचेर. कित्याक फायनान्स मिनिस्टर जो आमचो सीएम आहा आनी आमचो मंत्री जो आहा सुभाष, हेंच्यांनी दोगांनी डिसिजन घेवपाक जाय की ही जी भुरगीं आहा हिंकां आमी आनीक तेंचो मोग करता म्हणून, म्हणजे 40 आमदार मोग करता म्हणून दाखोवपाक जाय. आमी तेंच्या वांगडा आहा म्हणून दाखोवपाक जाय. आनी तेंकां 3500 जे येता, स्पीकर सर, 3500 जे येता तेंकां मिनिमम 8 to 9000 म्हणजे 9000 येवंक जाय. कित्याक ती तेंची जी हे आहा 80% एंड अबाव आहा. 80% एंड अबाव म्हणजे तो कांयच करूंक शकना, तो थिंगाच उरता. ताका एक मनीस लागता काळजी घेवपाक, जो तर ताका फुल तो एक वाटेन धरलेलो आहा आनी कितें जाल्लें आहा जाल्यार ताका मसाज दिवपी मनीस लागता, ताका पयशे लागता. आयुर्वेदीक मसाज आसूं आनी कितें आसूं, तेजें मेडिकेशन आसूं, ताका पॅम्पर आसूं. पॅम्परां कितली म्हारग जाल्ली आहा स्पीकर सर. हांव मागता सीएमा कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन तुमी हेचेर ह्याच दिसांनी बसून जेन्ना असेंब्ली चालू आहा असेंब्लीनूच अनाउन्स करा. आख्खे गोंयच्या लोकांक कळोनी की हो सरकार जो आहा हो दिव्यांग लोकां खातीर, जे दिव्यांग भुरग्यां खातीर, सगळे जी कोण जाणटी आहा, भुरगीं आहा, सगळीं आहा, जी संजय स्कुलान वयता वो वचना घरा आहा, हेंच्या खातीर हो सरकार काळजी करता. मिनिस्टराक हांव कौतुक करता, ताका देव बरें करूं म्हणटा. सगळें करता तेजें, कित्याक तेणें जे पर्पल फेस्ट गोंयांत केलें ताका 13,000 भुरगीं आख्खे इंडियेची, थोडी इंडियेची भायली आनी आमची गोंयची एका कडेन येवन जे येदे व्हडले फेस्ट केले, जे आमी खूब जाण उलयतात हे फेस्टिवल केले, ते फेस्टिवल केले आनी कितें हे केले, बेश्टे सरकारान पयशे मोडले म्हणून. पूण हे जे फेस्टिवल आहा हे खऱ्यांनीच मंत्री एक आमच्या हे स्पेशल भुरग्यां खातीर, स्पेशल चायल्डा खातीर, संजय स्कुलाची आसूं, जी घरां आसूं, ही सगळ्यांक एका कडेन हाडून तेंची सगळे भाशेची हे करता, काळजी करता. तांकां ब्रेकफास्ट आसूं, तांकां जेवण आसूं, तांकां डिनर आसूं, तांकां एकोमोडेशन आसूं. इट्स नॉट स्मॉल जॉब स्पीकर सर, इट्स नॉट स्मॉल जॉब. तुमी पयला आसतले, तुमी आसले गेले फावटी, कितें व्हडले फेस्टिवल. सगळे कडेन उलोवचें पडटा, हॉटेलवाल्यांक कडेन उलोवचें पडटा, आमकां थोडे रूम दी म्हणून कॉम्प्लिमेंटरी. हॉटेलां दिता, जेवण कोण दिता, कोण ब्रेकफास्ट हाडून दिता. म्हणजे येदे व्हडले फेस्टिवल गोंयांत जाता, गोंयचें नांव आख्खे इंडियेचे मॅपार येता. आनी तितून आमचो मुख्यमंत्री आनी आमचो सुभाष बाब हो आयज, सुभाष कोण तो पयलीं सगळ्यांक खबर नासली, आयज आख्खे इंडियेच्या लोकांक खबर आहा
कित्याक हे फेस्टिवल आहात हे स्पेशल फेस्टिवल स्पेशल भुरग्यां खातीर जो तेणी घडोवन हाडलेले आहा त्याच्या खातीर आता ह्या फावटी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हे जे जावपाचें आहा ते म्हाका दिसता आख्खे गोंयचोय लोक येतलो म्हणजे 13,000 ती प्लस लोक 20,000 लोक म्हणजे अशे हे ते व्हडले फेस्टिवल स्पीकर सर कांयच उलोवंक ना आणि एकूच हेजेर उलयला स्पीकर सर सेकंड उलयता हांव चड उलयना एक सोशल वेलफेअराचे एकूच हांव सांगूंक सोदता अटल आसरा योजना जे सेंट्रलूय गव्हर्मेंट आमकां पयशे दिता आनी स्टेट गव्हर्मेंट हे आमचे पार्रा विलेजीन 50 एप्लिकेशनां रेडी आहा ते मिनिस्टरान बेगीतल्या बेगीन येवचे थिंगा आपली टीम धाडची आनी इमिडिएटली ते क्लियर करून घेवचे म्हाजे आनी तशेंच खुबशे पंचायतींनी आनीक आहा ते क्लियर करून घेवचे जे जाणट्यांचे पयशे येता तांकां वखदांक म्हणून दिता आमी तांकां 60 इयर्स जाल्या म्हणून दिता आमी तांकां खऱ्यांनीच ते पयशांक ती रावता केन्ना येतले काय म्हणून केन्ना केन्ना 2-2 म्हयने येयना 3-3 म्हयने येयना ती आमकां फोन मारीत आसता की आमचे बाबा पयशे येवंक ना म्हणून कित्याक येवंक ना मातशे पळय आमचे ते बील फारीक करूंक जाय म्हणजे जे आमचे पसऱ्याचे बील आहा जे आमचे फार्मासीचे बील आहा तांकां उधार दिता ते कित्याक सरकार गॅरंटी दिता की ते पयशे येतले म्हणून आनी येयल्या काय ती व्हरता वा कोणा कडेन तरी धाडून दिता आनी ते फार्मासीचे बील क्लियर जाता म्हाजो रिक्वेस्ट आहा सीएमाक की हे पयशे जे आहा ते एवरी मंथ घालचे म्हणून एवरी मंथ एंड ऑफ द मंथ 30 तारखेचेर पयशे येवपाक जाय ते कित्याक ते ही जाणटी खुबशीं जाणां आहा ती ह्या पयशाचेरूच रावता आनी आमचेच सरकारान हे इंट्रोड्यूस केल्ले आनी आमचेच सरकारान हे पयशे वाडयले आनी हांव तितून आनी एकदां मागता तुजे कडेन की हे पयशे जे आहा तितून आनी 1,000ची तितून इन्क्रीज करचे पळय सीएम हा फुडल्यानूच आहा हे दोनूय वस्तू सांगपाची गरज आहा सीएमान आयकला आसतलें आनी कितें उलयलां ते ऑनरेबल सीएम प्लीज सी दॅट you please take care of this 80% आणि जे 40 to 80% आहा तांकां आमी वाडोय म्हणून सांगला पयशे फ्रॉम 2,000 रुपीज टू 6,000 आनी फ्रॉम 3,500 टू एटलीस्ट 8 to 9,000 तेंच्या खातीर आमी हे करपाक जाय चड ना ही भुरगीं पूण हे तांकां दीत जाल्यार एक आमकां ब्लेसिंग आमचे 40 आमदारांक आसूं तुका आसूं फॉर युअर फॅमिली आसूं हे मेळटलें स्पीकर सर एकूच हितून सोंपयता आर्किओलॉजीचेर उलोवन आर्किओलॉजीचे आख्खे गोंयान जे फोर्ट्स आहा ते इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन आहा सगळे ट्युरिस्ट जे येता ते वचोन आमची हिस्ट्री पळोवंक सोदता जो फॉर्म्युला यूज केल्लो ऑन रेश मागूस फोर्ट आनी तितून UK बेस्ड हॅमलिन ट्रस्ट हेंच्यांनी केल्लो आनी जेराल्ड द कुना हो आमचो आर्किटेक्ट हेणे रेस्टोरेशन काम केल्लें अशें आमी म्हाका दिसता आउट करपाची गरज आहा म्हणजे डिपार्टमेंटान एक प्रस्ताव मांडपाचो जो तर हुंयचो ट्रस्ट हे फोर्ट करूंक सोदता आपले पयशे मोडून करूंक सोदता जाल्यार हांकां हे दिवचे आनी हे सगळे किल्ले जितके आमचे फ्री ऑफ कॉस्ट करून घेवचे म्हणजे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट यू डोंट हॅव टू स्पेंड मनी फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी यू डोंट हॅव टू स्पेंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स वेन पीपल गो देर आर नो टॉयलेट फॅसिलिटीज ओवर हे पयले बांदचे एटलीस्ट टॉयलेट सरकारान बांदचे आनी उरलेले जे भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा हे खंयचे ट्रस्टांसून NGO कडसून कोणा कडेन पयशे आहा आनी ते करूंक सोदता आनी आपले धाकटुलें नांव थिंगा घालूंक सोदता रेस्टोर्ड बाय सो एंड सो पर्सन घालूनय तांकां नांव पूण आमचे फोर्ट्स टू रेस्टोर जातले थँक्यू स्पीकर सर Requesting all the members to kindly restrict your demands within 5 minutes. They are demands. 5 minutes. Ultimately, they are demands. So you please demand what you expect from the Honorable Minister, and you congratulate him on what good jobs he's done based on his performance in the last year. It is that simple. There's no need to speak for so long. Speaker sir, I rise to support the demand listed for the day. Regarding demand number 45, archives, I request the Honorable Minister to see that there is digitization of land records as far as archives department is concerned to prevent land fraud and tampering. दुसरे म्हणटा ते तुसर there should be many records in Portuguese. The digitization करता तेन्ना इंग्लिशूनय
ट्रान्सलेट करून दिवचे, कित्याक ते ट्रान्सलेशन करपाकूच ते फ्रॉम पोर्चुगीज लँग्वेज टू इंग्लीश सम ऑफ द एडवोकेट्स दे चार्जस सो मच. सो हे आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटले. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, जे आर्कायव्जान पेपर वर्क मिसिंग हा, स्पेशली एज फार एज लँड रिकॉर्ड्स आर कन्सर्न. See if those papers are matching up with the paperwork of SIT. SIT in jitle land grabbing nala land frauds. Their paperwork, I mean, if they are the same, more or less paperwork missing there. Like amchats Asagaon and Anjuna Komindad properties, there's a thing going on. त्यांची प्रॉपर्टी लाखांनी स्क्वेअर मीटर जस्ट लँड ग्रॅबिंग हॅज बीन डन. सो हे SITन ते जे केसीस आहात, that if it is matching with the papers which are missing in archives, please I would request you to look into it, and you will be your department will be of great relief. आणि आमच्या MLA कालुसान सांगला ते प्रमाणे, if he can give some inputs as to which ex-employees or during the ex-minister's time, yeah, these frauds had been created, please look into it. Regarding demand number 57, social welfare. Social welfare atle jenna ami उलयता तेन्ना फकत एक सांगूंक सोदता, हे जे तुम्ही डिपार्टमेंट इन्स्टॉलमेंट्स दितात ते टायमार ह्या आमच्या लोकांक दिवचे. सेकंडली उमीद सेंटर, जे रेंट तांकां फकत 6,000 म्हयन्याक, आनी आमचे आहले कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर यू नो उमीद सेंटर म्हळ्यार एक हॉल तांकां हे जाणट्या लोकांक सिनियर सिटीजन लोकांक जाय पडटा. And a hall doesn't, you don't get a hall with a toilet facility and all for 6,000 per month in my constituency. So that has to be at least doubled up, or at least 15,000 per month. केल्यारूच आमकां रेंटाक एक खंय तरी ह्या आमच्या जाणट्यांक हॉल उमीद सेंटर मेळटले. And secondly, housing societies who have 40 flats or above, 40 flats or apartments, तांकां कंपल्सरी करूंक जाय फ्रॉम TCP डिपार्टमेंट की तेणी एक जागो ग्राउंड फ्लोरार ते उमेद सेंटराक दिवचो म्हणून इन त्या कॉलनी. नाजाल्यार हे आमचे जाणटे लोक हाव फार दे वील वॉक फॉर दॅट टू दॅट उमेद सेंटर. सो दॅट हावजींग सोसायटीन तांकां थिसरूच ग्राउंड फ्लोरारूच हे उमेद सेंटर दिवचे म्हणून. रिगार्डिंग we should आमच्या वुमन अँड चाइल्ड डिपार्टमेंटाच्या आमच्या बार्देज यार्डान एक त्यांचे ऑफिस आहा, पूण एज फार एज आमचे ह्या DSS they have to go all the way every time to Panjim. आमच्या बार्देजकारांक सगळ्या आमच्या बार्देजच्या विलेजीस अँड टाउन we should get one office in Mapsa. नो तू कसले पेपर वर्क सबमिट करूंक जाय जाल्यार म्हापसा यो आनी सबमिट करपाक, नाजाल्यार ऑल द वे ऑल ओल्ड पीपल हॅव टू ट्रॅवल, विडोज हॅव टू ट्रॅवल, डिजेबल पीपल हॅव टू ट्रॅवल. सो एक तुजो 2 स्टाफ घालून दिसोर एक आमच्या बार्देजान जाल्यार आमकां म्हापसाक घालून दिवचे म्हणून आमचे मागणे. अँड बँक सीडिंग, रिगार्डिंग दॅट एक्नॉलेजमेंट वॉट यू आर आस्किंग फ्रॉम द बँक, हे आमच्या जाणट्यांक कितलो त्रास जाता सर. तुमचे ते सोमनाथ 2 फावटी सोशल वेलफेअरांतले पंचायतीन येतात, ते कांयच हेल्प करिनात रिगार्डिंग गेटिंग दॅट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द बँक, ते कांयच हेल्प करिनात. सेकंडली ते बँक्स आर नॉट हेल्पिंग द पीपल, बिकम सो डिफिकल्ट. आमचे स्टाफ आतां शिकली आनी तेच हेल्प करतात, नाजाल्यार तांकां ते एक्नॉलेजमेंट घेवन हांगा यात ऑल द वे Panjim, and then they have to go back. So see that you do something about this bank seeding problem. Sir, regarding senior citizen ID card, म्हाका LAQ आन्सर येयला विदिन one week तुम्ही ते ID card दितले म्हणून, मेळना सर. 1.5-2 म्हयने रावंक पडटा.
ते ID कार्ड मेळपाक आनी आमकां नोव्हेंबर आनी डिसेंबर म्हयन्यांक जे आमी एप्लिकेशनां दिल्लीं आनी आमकां सांगलेलें पोस्टांतल्यान येतली म्हणून ती अजुनूय आमकां मेळूंक ना. आफ्टर दॅट आमी पर्सनली आमचो स्टाफ पर्सनली गेल्लो तो मेळ्ळा जानेवारी फेब्रुवारीचे बट नोव्हेंबर आनी डिसेंबरान जे तुमच्या आमकां स्टाफान सांगलेलें पोस्टांतल्यान धाडटले म्हणून ते अजुनूय ID कार्ड मेळोंक ना सर. रिगार्डिंग अटल आसरा कॅम्प तेंय बेग्यानचे बेग्यान आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दवरचे आनी मुख्यमंत्री देवदर्शन स्कीम हे परते आमकां चालू करचे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो कोणूच थंयसर वचोंक ना सर. आय वूड रियली कॉंग्रॅच्युलेट आमचो Subhash sir and his entire department and government regarding the Purple Fest. या वर्षा UN, United Nations is partnering with us. It's a matter of pride for us Goans, for our country that United Nations, such a big organization, is partnering. And hats off to you and to your department. Thank you very much. Honorable Member Shri Govind Gowdy. स्पीकर सर, सभागृहा मुखार मांडल्यो मागण्यो क्रमांक 45, 57, 77, 87 आणि 89 हांकां तेंको दिता आसतनाच काही आदरणीय मंत्री जे आसात तांच्या मुखार मागण्यो दवरपाक सोदता आणि काही गोष्टी सूचना दिवपाक सोदता. हांव पयले सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन वतलो. मागणी क्रमांक 57. म्हाका दिसता हांवें बजेट स्पीचीच्या वेळाचेर एक उदाहरण दिल्लें आशिल्लें तें म्हळ्यारूच एक फ्लॅगशीप स्कीम ती संपूर्ण गोंयच्या SC आनी OBC घटकां खातीर आसा ती म्हळ्यारूच अटल आश्रय योजना. ह्या अटल आश्रय योजनेच्या अंतर्गत स्पीकर सर आमी नवें जर घर जर बांदतले जाल्यार 2.5 लाख रुपये आनी रिपेर जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता 1.5 लाख रुपयाचें प्रोविजन आसा. पूण जवळ जवळ गेली 2 ते 3 वर्सां जाली बरीचशी एप्लिकेशन्स पेंडींग आसा. म्हाका आदरणीय मंत्र्याच्या मुखार फक्त सांगपाक सोदता कारण हांव मंत्री आसतना सुद्दां त्या कन्सर्न संचालका कडेन उपसंचालक किंवा जो स्टाफ जो आसा तांचे कडेन हांव प्रत्यक्षात उलयतालो. एक गोष्ट अशी आसा की आज एक विशय तयार जाल्लो आसा की ज्यो फायल्स BDOंतल्यान रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट म्हणजे साऊथ आसूं किंवा नॉर्थ आसूं हेजे कडेन धाडिल्ल्यो आसात त्यो फायल आज ताजे फील्ड वर्कर्साच्या अंतर्गत परत धाडपाचो हो एक विशय आसा आनी तो ऑनलायन कर म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हाका दिसता फाटले 2 म्हयने जाले म्हाका दिसता ऑनलायन पोर्टल बंद जाल्लो आसा. हांव एकूच रिक्वेस्ट करतलो आदरणीय मंत्र्याक की जितल्यो एप्लिकेशन्स साऊथ किंवा नॉर्थाक पाविल्ले आसात ते परत न धाडटा आसतना ताजेर तुमी सँक्शन दिवचें आणि नवे जे आसा एप्लिकेशन्स जे करतले ते तुमी ऑनलायन करून घेवचे ही म्हजी मागणी आसा. दुसरी गोष्ट ह्याच स्किमीचे अंतर्गत मार्चान जे ऑर्डर्स इश्यू केल्लो आसलो तेजो अजुनूय पेमेंट रिलीज जाल्लो ना. त्याच प्रमाणे हांव एक गोष्ट आनी सांगपाक सोदतां की बरेचशे एप्लिकेशनां ज्या वेळाचेर आमी डिपार्टमेंटाक पावयतात इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कन्सर्न फील्ड वर्कर किंवा BDOच्या माध्यमांतल्यान सगळे जे डॉक्युमेंटेशन जे लागता ते डॉक्युमेंटेशन रितसर एप्लिकेशनाक अटॅच करून एनक्लोज करून ते फुडें प्रोसेस करता. पूण हे सगळें जाले नंतर 2 वर्सांनी किंवा 2.5 वर्सांनी ते डिपार्टमेंटाक याद येता ऑफिसरांक याद येता की तांचे कडेन अमके डॉक्युमेंटेशन ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हे जे कोऑर्डिनेशन जे आसा हांव म्हणून हांवें बजेट स्पीची म्हणिल्लें आशिल्लें खरें जर बजेट जर तंतोतंत जर एग्जॉस्ट जर करतले जाल्यार कोऑर्डिनेशन इंटर डिपार्टमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा फील्ड वर्कर त्याच बरोबर BDO त्याच बरोबर सोशल वेलफेअरचे ऑफिसर्स हातून भितर एक क्लस्टर तयार जाता आणि हे क्लस्टर जेन्ना तयार जाता आसतनाच एक एप्लिकेशन कंप्लीट एप्लिकेशन BDO जोपर्यंत धाडपाक शकना तोपर्यंत त्याचे कंप्लीट एप्लिकेशन जे सगळे आंगांनी सारखे परिपक्व आसा. आणि हे केन्ना कळटा ज्या वेळाचेर आमदाराच्या कार्यालयान भितर हे सगळे एप्लिकंट येतात
आणि तांकां विचारतात की म्हजें एप्लिकेशन दिल्यार आज जवळ जवळ कितली वर्स जाली पूण आमकां अजून कांय येवंक ना आणि त्या वेळाचेर आमी जे वेळाचेर फॉलोअप करतात त्या वेळाचेर स्पीकर सर आमकां अशें दिसून येता की ह्यो सगळे डॉक्युमेंट्स थंय पावले ना. माझी एकूच मागणी आसा म्हणजे फेअर प्लॅनिंग कशें आसा प्रशासन कशें आसा हें हांवें म्हज्या बजेट स्पिचीच्या डिस्कशनाक उलयलें आनी कारण तें खूब म्हत्वाचें आसा की प्रशासनान म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान बिडिओकांतल्यान जर तांचें डॉक्युमेंटेशन जर सारकें ना जाल्यार तें एक्सेप्टूच करपाक जायना हो पयली गोश्ट तांकां कळपाची गरज आसा. पूण ते सगळे आंगांनी कंप्लीट आशिल्ले म्हणून सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तें घेतलें आणि ज्या वेळाचेर फॉलोअप करपाक वता त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी सांगतात हे अत्यंत चुकीची गोष्ट आसा. ज्या वेळाचेर आमी 1.5 लाख रुपये दितात त्या वेळाचेर 2-2 वर्सां 2.5 वर्सां ती छप्पर उगडे केल्ले आसा तितून त्या गरीबाक ते रिपेराक घर बांदपा खातीर कितलो त्रास जाता हे आमी स्वताच्या दोळ्यांनी पळयलेलें आसा. ते खंय तरी मागीर कोपरेन वता कारण पावसाचो विशय आसा मॉन्सून आसता आनी तांकां खंयच्या परिस्थितीन तें धांपपाक जाय आणि नंतर परत वेळाचेर हे इन्स्पेक्शनाक वता त्या वेळाचेर कितें दिसता की हे घर जें आसा तें ऑलरेडी रिपेर केल्लें आसत म्हण थंय परत कटकटी जमता थंय फील्ड वर्कर्साची कटकटी थंय जेन्ना प्रपोजल वता थंय कटकटी ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक जायना. फक्त म्हजी इतलेंच मागणी आसा मंत्र्या कडेन की ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्या वेळाचेर आमी नेटनेटके वता त्या वेळाचेर तुमी सँक्शन दिवचें आणि ते पैसे तांकां रिलीज करचे आणि त्या प्रमाणे बजेटरी प्रोविजन म्हाका दिसता आज बजेट जे प्रोविजन केल्ले आसात ते खूप कमी आसा एज फार एज ऑल केसीस किंवा एप्लिकंट्स जी पेंडिंग आसात ती आज दिसता. दुसरी अत्यंत महत्वाची कारण ह्या स्किमी विशयी सगळ्यात जर चड ज्ञान आणि अभ्यास जर कोणाक जर आसा जाल्यार म्हाकाच आसा कारण ही ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची स्कीम आणि ही स्कीम तशा ती जशी कॉपी कर अशें म्हणत त्या वेळा वयले उपसंचालक जे आशिल्ले त्या वेळा सोशल वेलफेअर मिनिस्टर जे आशिल्ले आणि तातूंत भितर म्हजोय आस्पाव आशिल्लो. पण एक गोष्ट हांव म्हाका दिसता तुमी काडले म्हणटात आदरणीय मंत्री बाब की तो NOC फ्रॉम द लँड ओनर्स पण ते अजूनही तुगेले तशेंच आसा तें अजून पर्यंत तुवें कांय काडलें ना. हांव इतलेंच म्हणटलो ज्या पंचायतीची हाऊस टॅक्स रिसिप्ट जेजे कडेन आसा यू शूड कन्सिडर दॅट तो एप्लिकंट आसा तो त्या हेजेर रावता कारण तो नवे घर बांदपा खातीर तुमी आनी कितें मागपाक शकता एटलिस्ट फॉर द रिपेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मागप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. दुसरी अत्यंत महत्वाची मॅन्डेटरी तुमी करतात की फॉर्म नंबर 1 and 14 फॉर्म नंबर 1 and 14 काही घरां लागिल्लीच ना. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्या वेळाचेर हाऊस टॅक्स आसा त्या वेळाचेर लोकल बॉडी जेन्ना तुका फॉरवर्ड करता ते तुवें कन्सिडर करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि 5वी गोष्ट अत्यंत महत्वाची ऑफिसरांनी नोंद करपाची गरज आसा. मंत्री बाब तुका एखादें खबर नासतलें बरेचशी एप्लिकंटाक भितर सँक्शन अमावंट जाल्लो आसा पूण बरेचशी वर्स जाल्ली आसा जो एप्लिकंट जो आसा तो कौशलेलो आसा तेजे डेथ जाल्लो आसा. पण म्हजे डिमांड आसा ह्या सभागृहाक खास करून मंत्र्याक डिमांड आसा की तेजे ते लिगल हेर्स आसा जो अर्ज करतलो ताका तुम्ही नवे एप्लिकेशन सादर न करता आसतना ते एप्लिकेशन फॉरवर्ड करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आदरणीय सभापती साहेब हांव तुज्या खातीर उलयता सगळ्यां खातीर उलयता हांवें मुख्य मुद्द्याक हात घातिल्लो आहा थोडोसो म्हाका टायम दिवचो बाकीच्याचेर हांव कांय उलयना. तिसरी गोष्ट हे मंत्री साहेब तुवें हे लक्षांत दवरपाक जाय की परत एप्लिकेशन जर करपाक जर गेले जाल्यार हे चुकीचे जावन आसात. जर एका आवय बापायचे जर 2 भुरगे जर आसात जाल्यार तांचे कडल्यान तुमी NOC घेवची की ह्या हेजे अकाउंटाचेर तुमी ट्रान्सफर करचे परत प्रोसेस करपा खातीर परत 2-2.5 वर्सां हिवूय लागता ती जावची न्ही. म्हणजे हे जे कितें 1.5 लाखाचो तुमगेलो जो अटल आश्रय योजनेची स्कीम आहा पळय न्ही ती अशीच 5 वर्सां उरता आणि त्यांनी जे पयशे जे काडिल्ले आसात इंट्रस्टाकूच 1.5 लाख रुपये जाता म्हणजेच ही स्किमी भितर कांयच अर्थ ना ह्या संतगतीन जर गेलो जाल्यार. आणि हांव तेकाच धरून मागतलो हे 1.5 लाख रुपया जाग्याचेर तुम्ही 5 लाख रुपये हे करचे रिपेरा खातीर करचे आणि नवे बांदपा खातीर तुम्ही 10 लाख रुपये करचो हो म्हजो डिमांड आसा. हांव मुखार वता आसतना ऑर्फन चायल्ड ह्या स्किमी कडेन अत्यंत महत्वाची जो म्हजो अनुभवांतल्यान उलयता कारण हे ऑर्फन चायल्डाक भितर आमकां होनोरियम दितात पूण हांव तेजेर कांय उलोवपा ना तुजी स्कीम क्लियर कट आसा. पण आनी एक प्रश्न उपस्थित हांगसर जाल्लो आसा मंत्री साहेब की स्पीकर साहेब की बरेचशे जाण ऑर्फन जे आसात
त्यांची त्यांची आवय सोडून गेल्ली असतात किंवा ते दुसऱ्याच कोणाकडेन परत एकदा लग्न जातात किंवा एखादो बापूय जो आसा तो वायसे वर्स जाता पूण अशा वेळाचेर तांकां कोण ना जाता आणि म्हणूनच अशा तरेच्या भुरग्यांक सुद्दां तुम्ही तांकां कन्सिडर करचे कारण एक म्हज्या मतदारसंघान हांव तुमकां जर गोश्टी जर आसा जाल्यार 4 उदाहरण हाडून दिता की बापूय गेलो बायल आवय तांगेली खंयच कितले ती जन्म जाले नंतरूच रोखडीच सोडून गेल्ली आसा पूण ते ऑर्फन स्किमीक तांचो आस्पाव जायना हे सुद्दां तुम्ही लक्षांत घेवचें कारण हे गरीब लोकूच आसात ऑर्फन चायल्डाक भितर श्रीमंत लोकांची भुरगीं एप्लिकेशन करना ज्यांचे कोण आधार ना तांकां आधार दिवप तांकां मदत करप हे आमच्या सरकाराचें कर्तव्य जावन आसा म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो अश्यो जर केसीस जर कितें जर असले एक एफिडेविट स्वॉन करून किंवा त्यांचे जे केअर टेकर्स जे आसात त्यांचे कडल्यान थोडेशे घेवन किंवा तलाट्याच्या माध्यमांतल्यान फिल्ड वर्कराच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही अशे तरेचे केसी करून तांकांय तुम्ही ह्या ऑर्फन चायल्डा भितर समावेश करून घेवचो हो म्हजो तुमकां सगळ्यांक मागणी आसा तिसरी गोष्ट विडो पेन्शनाचे अंतर्गत आमकां 2-2.5 हजार मेळटा ताका जोडून गृह आधार स्कीम आसा गृह आधार स्किमीक ज्या वेळाचेर तिगेलो घो जर एकदा कवसता विडो पेन्शनाक तिका ते पयशे मेळपा खातीर 6 म्हयने किंवा 4 म्हयने गॅप घेता पूण ते डिडक्शन न करता आसतना म्हाका दिसता जो पर्यंत ताका सँक्शन जायना तो पर्यंत गृह आधार जी आसा ती डिस्कनेक्ट जावपाक जायना किंवा हे तुम्ही तांकां कम्युनिकेशन करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा कारण इंटर डिपार्टमेंट आसा नाल्यार कितें जाता तुम्ही अर्ज आयलो त्या बरोबर ती स्कीम डिस्कनेक्ट जाता आणि तिका बाबडेक 5-6 म्हयने कांयच तिका आधार नासना हे पूण ते अजून जावं ना आणि मागेला ह्याच हे गोष्टीक धरून आनी एक गोष्ट आहा तुम्ही रिकवरी सुरू केल्ली आसा त्या वेळाचेर काही गोष्टी डिपार्टमेंटानू आपल्या खांद्याचेर घेवपाची गरज आसा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस कारण हे गोवायकू पयशे येताले DDSY आणि एक बायल ती गृहाधार घेताले पूण आज कितें जाल्लें आसा घोव कौशल्य कारणान तो विडो पेन्शन तांणी एप्लाय केल्लें आसा आणि एप्लाय करता आसतना ताका दिसता की तुमकां आतां तें सायड जाल्लें आसा हिगे घोवानू पयशे घेतिल्ले ते रिकवरी जाल्ले आसा अशी तरेची परिस्थिती थोड्यांची अत्यंत गंभीर आसा की तांकां ह्या स्किमीच्या संदर्भात जाणटी जाल्ली आसा तांकां ना बाळक ना भुरगे ना तांकां पळयना अशे लोकांची रिकवरी करता आसतना तुमी थोडेशे विचार करून करचो किंवा अशे तरेचे काही गोष्टी तुमचे फील्ड माध्यमांतल्यान तांचो बॅकग्राऊंड कितें आसा हे समजून घेवन तुम्ही मुखार वचचे अशे तुजे कडेन हांव मागणी करता तिसरी गोष्ट हांव ओबीसी कॉर्पोरेशना कडेन वतलो ओबीसी कॉर्पोरेशनाक तुम्ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्या स्किमीच्या अंतर्गत बरेचशे लोन दिल्ले आसा आणि खास करून गाडयो ज्यो आसा ते व्हेहिकल आज खंय आसा त्यांचो स्क्रॅप जाल्लो आसा कितें जाल्लो आसा ते म्हाका खबर ना आणि कंटिन्युअसली गेली 5 इयर्स हांव गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन सभापती महाशय हे फॉलोअप करता की त्यांचे तुम्ही माफ करचे कारण तांकां परत कोर्टाक वयचे पडटा चड पयशे ना हे 5 कोटी आसात असे बरेचशे सरकार 5 कोटी कशे मोडटा हे आमकांय खबर आहा पूण तांकां एक रिलीफ दिवचो ते आज 70-85 वर्सांचेर पाविल्ले आसात आणि तांकां आज कोर्टाक उबे रावचे पडटा ह्यो थोड्योश्यो काही गोष्टी हांव सजेशन दिवन हांव आदरणीय मंत्र्याचे खूब अभिनंदन करतलो कारण आणि एक डायनॅमिक एक मनीस जाका माणुसकी आसा जाका तळमळ आसा जाका कळकळ आसा त्या म्हळ्यारूच दिव्यांग त्याच्या अभिनंदन करतलो आणि चौथी गोष्ट म्हजे मतदारसंघात हांव डिमांड नंबर 77 कडेन वयता आसतना म्हजी सारमन्स जो धक्को जो आसा तो धक्को सोडो मातसो रिपेराक आयिल्लो आसा तो थोडोसो तुवें हातीन घेवचो आणि बरे भशेन फेरीबोट मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करचो तुजें अभिनंदन म्हाका थोडोसो चड वेळ दिल्ले बद्दल श्रीकर सर तुका हांव खूब आभार मागता कारण हांवें मुख्य मुद्द्याक हात घातिल्ले आसात डिपार्टमेंट आणि मंत्री हे सगळे काही गोष्टी हँडल करतलो हांव अशी अपेक्षा बाळगिता आणि देव बरें करूं म्हणटा Other member, we got 2 minutes. Mrs. Jennifer, are you speaking? Shall we? चल पाच एक घे मरे तिके एक घे Okay. यू स्टार्ट या Other member, Mrs. Jennifer Monsera. Speaker sir, I rise to speak on the demands for today. To begin with, I would like to thank the Honorable Minister for Social Welfare for the work done across his department. I think there is no end to the praises that he receives, and there are some very positive steps that have been taken.
First, I want to congratulate the Honorable Minister and the department for hosting the 24th World IPCA Chess Championship for Persons with Disabilities, which is currently underway. This is a proud moment for all of us, and it shows Goa's commitment to giving everyone a platform, especially those who deserve to be seen and celebrated. The presence also of the hockey legend and Arjuna awardee, Ashok Dhyanchand, at the event has made it even more special. I truly appreciate the efforts taken to make this possible. Once again, I would like to congratulate the Minister and his department and the state machinery for conceptualizing and executing the Purple Fest, which is known today not only in Goa but all across the world. It has received special mention on various different platforms. In addition, it has not only helped the special children, but it's also helped the parents and the caregivers to learn about Once again. the technologies, the therapists. Once again, under Rule 16, we will increase the duration of the House by 5 minutes. Those in favor say aye. Ayes have it, ayes have it. So this Purple Fest is not only helped the children, but it's also helped the parents and the caregivers to learn about the different technologies and the therapies that is available and the different schemes that the government has introduced. There are also other ongoing initiatives like the unique disability ID system and support for physiotherapy centers, financial aid to NGOs, accessible libraries for visually impaired, and the state awards for those who are making a difference. All this shows that the department is looking at things in a very comprehensive manner. Also, I think that the department has taken up very important tasks of improving access to government buildings. So far, 24 buildings have been already identified, a few in the north and in the south, and this is a very welcome start. I would like to go a step further and urge the department to take a comprehensive audit of all government buildings to access their accessibility. This should include not just entrances, ramps, but also signages, seatings and toilets for the specially abled people. Once the audit is also complete, there must be a phased implementation to plan and to upgrade the required infrastructure in a time-bound manner. At the same time, while we raise awareness among adults, we must also start young. I would strongly recommend that disability awareness and sensitization program to be introduced in schools as well. Even if it's in a small way, it will, I think, teach children at a very young age about empathy and about respect and about equal rights. Coming to river navigation, the introduction of the Ro-Ro ferries is a step in the right direction. These ferries are not only have double the capacity, but also it moves faster, and the cabins for the passengers for travel are more comfortable. And they are also very environment friendly. I would like to support the decision taken by my colleague Michael Lobo when he says that the amount that is given to the special children should be enhanced. And he rightfully said that since everything is very expensive, more than medicine, I think what the children need is physiotherapy and therapy. So if the minister could kindly consider it in a favorable way. I would like to once again appreciate the Honorable Minister and the department for all the efforts they have taken in making a big difference in the lives of the special people. Thank you. We'll break for tea. The House is adjourned till 4:30.